and welcome to Prudent Media News. First, we take a look at the headlines. Lovers of local languages hope the Chief Minister would not disappoint them. BVSM and Get Well Soon Digambar Group are ready to protest against the government if CM fails to stop grants to English primary schools. Goa was in darkness for 3 hours last week due to human error. Junior engineer Hussain Saudagar suspended for negligence. Power Minister says engineer failed to consult his superiors before taking crucial decisions. Chief Minister to constitute a task force to solve woes of Mapsa City. Task force to submit a report within 3 months. CM not in favour of Kala Bhavan at Kholi. Hectic moves on to remove Manoj Srivastava from post of CEO of ESG. Sources say decision would be taken in ESG's governing council meeting on Tuesday. And Srinivas Dempo is set to put a business model in place for Dempo Sports Club. A stake for Shah Rukh Khan can power Dempo into elite Asian circle, says Dempo. Now the news in detail. Lovers of the local languages are hoping that Chief Minister would not disappoint them and would not give grants rather to English medium primary schools. Bharatiya Bhasha Suraksha Manch and Get Well Soon Digambar Kamath Group feel that the Chief Minister would keep his word. They are ready to protest against the government if Chief Minister fails to stop grants to English primary schools. आंदोलन करपा खातीर न्ही आंदोलन आमकां दिसता की आंदोलन करपाची गरज पडची ना बरें सरकार येयलां बरें निर्णय घेतले पूण मुखार आमी कशे तरेन एक ग्रूप तयार करून ती इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत भाशेच्या बाबतींत काम करप हाज्या खातीर आयज आमची चर्चा आसा आसा पूण जाहीरपणान आमी सांगपाक शकना आसा न्ही कशें आसा जेन्ना आतां तें खंयचें सरकार आसूं जेन्ना म्हाज्या भाशेचेर अन्याय जाला तेन्ना म्हाका जशें दूख जालें तशें कितलेशेच आयज सुद्दां फक्त एक फोनाचेर जमल्या म्हणजे भाशे बद्दल कळवळ आशिल्ले कितलेच लोक आसा भाशेचें अशें तशें जाल्यार परते आशिल्ले ते लोक एकठांय जातले आमी ठरयतले आंदोलन करप काय कितें करप हाचेर तोडगो कसो करप ताचेर आमचें हें चालू आसा पूण कार्ड ओपन तरी जावनी आनी आमी वाट पळयता वेंचणुकेचें वारें जावच्या पयलीं सुद्दां मनोहर पर्रीकारान आमकां सांगिल्लें की तो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इन मदर टंग ह्या विशयाचेर ठाम आसा पार्टीचे मॅनिफेस्टो जाका 21 सिटां मेळ्ळा जाका भोवमत मेळ्ळा त्या मॅनिफेस्टोन आसा की BJP स्टँड्स ऑन MOI इश्यू एमिकेबल सोल्युशन तें दुसरी गजाल आसा पूण हांव तुका पूण तुमकां सांगीन दिसता की आमी आमच्या मुद्द्याचेर ठाम आसा ते ग्रांट्स टू द रिजनल लँग्वेजीस एमिकेबल सोल्युशन ओके वी एग्री टू एमिकेबल सोल्युशन बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रांट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट अदरवाइज ग्रांट्सा बाबतींत नो कॉम्प्रोमाइज जे जर इन केस इट गोज अगेन्स्ट यू देन यू विल डिसाइड डेफिनेटली कितें तरी जातलें पूण एक्शन प्लॅन आसतलो म्हाका दिसता की हें यश ज्या प्रश्नाक लागून मेळ्ळा ज्या विशयांचेर मेळ्ळा त्या विशयाचेर कोणूच नेगार वचपाचो ना आनी एक भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाची मागणी पुराय जातली तांकां परतें आंदोलन करपा सारकी परिस्थिती येतली अशी म्हाका दिसना आयली जर जायत जाल्यार त्या टायमाचेर म्हाका दिसता की गोंयकार समर्थ आसात की येता त्या परिस्थितीक फुडें करपाक. Get Well Soon Digambar Kamath Group has demanded scrapping of English book titled Language and Early Schooling in Goa published by Directorate of Official Language. म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाचो निशेध जावपाक जाय आनी फाटल्या खेपेक तेन्नाचे विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर बाब पर्रीकारान सांगिल्लें की ऑफिशियल लँग्वेज सेलान इंग्लीश पुस्तकां छापपाक जायना जाल्यार ताका अर्थूच कांय उरना हे तेन्नाच्या विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें आनी आज ते गोंयचे मुख्यमंत्री आसा म्हाका दिसता मनोहर बाब पर्रीकारान ह्या प्रकरणान लक्ष घालचें. A reporter from Panji Pratik Parab with video journalist Dinesh Karpe. It has now come to light that Goa was in darkness for 3 hours last week due to a human error by a junior engineer of the Power Department, Hussain Saudagar. The junior engineer is suspended for negligence. Power Minister Milind Naik said the engineer did not consult his superiors before taking a crucial decision when there was a line that was tripped. इंजिनियर म्हणून येयल्या उपरांत तेचें काम तेका जो काम कळना तेणे वयल्या मनशाक सांगूंक जाय आनी तेका कळना तेच्या वयल्यान सांगूंक जाय अशें आहा न्ही आमकां एकामेकाक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या शिवाय आमी बरोबर मनीस धाडूंक शकना कित्याक थंय पावचे ना जबाबदारी
त्याच्या कडल्यान स्टार्ट जाता उलटी लायट म्हटल्या बरोबर ऑन द स्पॉट पयलीं पावप जेई तो जर पावलो ताका दिसलें आपूण खंय तरी हँडल करूंक शकना जाल्यार तेणें वयर सांगप न्ही ते सांगूना ती तेची चूक जाली. Last week, Goa was in darkness for a long 3 hours. Milind Naik informed that the transformer got burnt due to a wrong decision taken by a junior engineer. तो बिनानी फिडराचेर प्रॉब्लम जाला. तो सौदागर म्हणून जो जेई आसलो पयली रिपोर्ट आमकां मेळ्ळो की तो थंय नासलेलो अशें म्हणून पूण मागीर आमकां हें कळ्ळें की तो प्रेजेंट आसलेलो थंय पूण डिसिजन तेणी ऑन द स्पॉट जे घेतला पयली गोश्ट तेजें चुकला तेतून की डिसिजन घेवपाक चुकलो तो फॉल्ट कदाचित ताका कळूंक नासतलो ते जाल्या बरोबर थोडोसो लास्टाक तो मनीस खंय तरी हें जावन आबूज जालो आनी तेणी जे डिसिजन घेतलें तें रॉंग आसलें. He also said that the engineer accepted that the technical fault was not ascertained immediately. ज्युनियर इंजिनियराचेर म्हाका दिसता थोडेशें तेचें तो बरोबर एक्झॅक्ट कितें फॉल्ट आहा तो काडूंक शकूंक ना आनी तेणी आपल्या सुपिरियरा कडेन इमिजिएट कन्सल्ट करपाक जाय आसलें विचारपाक जाय आसलें तें तेणी करूंक ना म्हणून तो हय ताका ह्युमन एररच म्हणचो पडलो. तो इमिजिएट तो ताका करूंक पावना. तो ताका विचारल्यार तो सांगपाक लागलो की आपूण एक दोग जाणां कडेन ट्राय केली मेळपाक आपल्या कॉल जे येताले भायल्यान ते कॉल रिसीव करता करता आपूण आपल्या हायर ऑथॉरिटी कडेन कांय उलोवंक शकूंक ना अशें तेचें म्हणणें. Our reporter in Panji, Pratik Parab, with video journalist Dinesh Karpe. Chief Minister held a meeting with the government officials, councillors and others on Saturday for development of the Mapsa city. All issues related to development of the Mapsa city were discussed in the meeting. Chief Minister will constitute a special task force to solve the woes of Mapsa city. The task force will have to submit a report within 3 months. CM has cleared that he is not in favour of the Kala Bhavan at Khorli. उदक, लाईट, ट्रॅफिक, पार्किंग, चोऱ्यो सगळ्या गोष्टीचेर विशय आला. सम इन्स्ट्रक्शन्स आर गिवन बट इट नीड्स मोर लॉंगर एक्सरसाइज. एका एक्सरसाइज जावचें नाका. उदकाच्या संदर्भात समस्या कितें आसा हें डिपार्टमेंटाक पूर्ण सारकें खबर ना. त्यामुळे तांकां सांगलां 15 दीस फिल्डार वचात फायंड आउट वॉट इज द प्रॉब्लेम. ते वचत ना दिसता म्हाका फिल्डार. ते घरा बसतात आनी कोण तो मोटरसायकल घेवन तो किंवा गाडी घेवन जीप घेवन तो सुपरवायझर किंवा कोण तरी वचून तो बटना दाबून येता. हांकां पत्तोच ना खंय टाकयो कितले आहा ते टाकयेचो प्रॉब्लेम कितें आसा उदक कितलें खंयच्या भागांत कितें जाय हें तांकां सांगलां 15 दिसाचो चार्ट तयार करा. Manohar Parrikar says that they would carry out implementation of the developmental work in Mapsa city with the help of the task force. पण एक टास्क फोर्स फुडल्या 15 दिसां भितर जर केलो जाल्यार ताज्या फुडल्या 1 म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर टास्क फोर्सान अर्जंट गजाली कितें करूंक जाय म्हापश्याक त्यो सांगल्यो जाल्यार त्यो इम्प्लिमेंटेशन टास्क फोर्साचीच मदत घेवन इम्प्लिमेंटेशन चालू करतले. पूर्ण रिपोर्ट सप्टेंबर पर्यंत दिवं येता. Chief Minister says that the site selected for proposed Kala Bhavan at Mapsa is not suitable. He says Kala Bhavan should be constructed in an open space. खोल्ले जो जागो सिलेक्ट केल्लो पळय त्या जाग्याक म्हजो स्वताचो वैयक्तीक सुद्दां विरोध आसा. पर्सनल लेवलचेर न्हय कारण खोल्लेच्यान भायर सरता आसतना ट्रॅफिक जॅम हे सच्ची गजाल. तातूंत जर तुमी मुखारूच तोंडारूच जर तूं रवींद्र भवन बसयशात जाल्यार ज्या वेळार रवींद्र भवनान कार्यक्रम जातलो त्या वेळार 300-400 गाडयो रस्त्यार येतले आनी आनीक जॅम जातले. इट इज नॉट सुटेबल प्लेस. रवींद्र भवन मातशें इल्लें ओपन स्पेस इन दॅट. A reporter from Mapsa, Shamsundar Fatte. It's time now for a short break. Stay tuned.